Headlines brought to you by Panchamrita. काँग्रेसीचो मूळ फुडारी राजेश वेरेकाराक कडेक दवरून केतनाक उमेदवारी दिवपाची गजाल सध्या चर्चेत 50 कार्यकर्त्यांनी जीपीसीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकाराक घालो घेराव. मुरगांवां एमपीएच्या जागेत उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचो विशय कोर्टान आसतना आमदार संकल्पान थळाव्यांक घेवन पुतळ्याचे केले उक्तावण. कला अकादमीच्या अगट नाट्य सर्तीचो निकाल फिरोवंक अधिकाऱ्यान परीक्षकाचेर घालो दबाव. सुत्रां सांगतात अध्यक्ष बाबू कवळेकार म्हणटा आपल्या मेरेन पावूंक ना विशय. एनजीटीन रेंव काडपाचेर घाल्ली बंदी आनीक वाडयली. रेंव काडपा खातीर न्हयांनी प्रस्तावीत केल्ल्यो सुवातो प्रतिबंधीत इकॉलॉजिकल झोनांत. युतीविशीं काँग्रेसीन भुमिका करची स्पश्ट नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करच्या पयलीं आपसात उलोवचें म्हणटा विरेश. सगळ्यांक विश्वासात घेवन युतीचो निर्णय पाटकाराची विरेशाक जाप. आनी दाबोळी विमानतळ 2 ते 3 दिसांनी पडटा बंद. खासदार बिर्यातोचे फेक स्टेटमेंट व्हायरल. बिर्यात म्हणटा हांवें अशें स्टेटमेंट करूंकच ना. भाजप करता दिशाभूल.